नमस्ते. हांव डॉक्टर दीप भंडारे. हांव दोतोर जितेंद्र नगरशेकर. आमी हांगा जमल्या तुमच्या सगळ्या दोतोरांचे आनी सगळ्या सोसायटीचे अभिनंदन करपाक की आजचो दीस हो डॉक्टर्स डे म्हणून मनयतात. डॉक्टर्स डे मनयतात एक फामाद सेवाभावी आनी हुशार डॉक्टराच्या यादी खातीर, जाचें नांव बिधान चंद्र रॉय. हो असो एक डॉक्टर आशिल्लो कलकत्त्याचो. ताणें मेडिकल कॉलेज करून कलकत्त्याक तो इंग्लंडाक गेलो आनी तो 1911 परत आयलो, पण 1909 तो गेल्लो आनी ताणें एकूच डॉक्टर आसा जाणें FRCS आनी MRCP ह्यो दोनूय डिग्री 2 वर्सां भितर कंप्लीट केल्ल्यो. आनी इंडियान येतकच ताणें आपली प्रॅक्टीस सुरू केली आनी खूब सेवाभावी डॉक्टर म्हणून खूब फामाद जालो. ताणें हॉस्पिटलां काडलीं, पोलियो क्लिनीक काडले, अशे खुबशे ज्या 1911 आनी 12 ज्यो पळय खबरो आशिल्ल्यो आनी हेल्थ कॅर आशिल्लें तातूंत खूब सुदारणा केल्यो. आनी मेन म्हणजे तो महात्मा गांधीचो फ्रेंड आनी ताजो पर्सनल फिजिशियन. ताका पॉलिटिक्सान ओडलो स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचो मेंबर जालो. आनी मागीर 1950 तो 1962 मरे पर्यंत तो बेंगालचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. 1961 ताका भारत सरकारान भारत रत्न अवॉर्ड दिल्लें. आनी अशा ह्या डॉक्टरान बेंगालान खूब सुदारणा केल्यो. ताणें 5 नवीं शहरां उबारलीं, मेडिकल कॅर खूब सुदारलें आनी ह्या खातीर ताचो खूब गौरव जालो. आनी त्याच खातीर आज आमी 1 जुलय जो दिसा तो जल्मल्लो, अनफॉर्च्युनेटली 1 जुलयकूच ताचें निधन जालें 1962. सो अशा डॉक्टराचो हिस्ट्री सगळ्यांक कळची आनी डॉक्टरांनी ताज्या पासून इन्स्पिरेशन घेवचें म्हणून हो दिवस आजचो आमी मनयतात. आनी तशें पळोवंक गेल्यार त्या वेळच्यान आतां पर्यंत मेडिकल प्रोफेशन खूब इंडियान सुदारणा केल्या. आमचें इंडिपेंडन्स जाल्लें तेन्ना आमची लायफ एक्सपेक्टन्सी आशिल्ली 28 वर्सां. आज तीच लायफ एक्सपेक्टन्सी 74 वर्सांचेर पावल्या. इन्फंट मॉर्टॅलिटी म्हणजे नवजात भुरगीं थंय एक्सपायरी जातालीं तांची तेन्ना 150 पर 1000 म्हणजे 150 भुरगीं हजारांतलीं मरतालीं. तीच आतां जवळ जवळ 27चेर पावले. 27 भुरगींक दगावतात. हे सगळे सुदारणा जाल्या मेडिकल प्रोफेशनाच्या खातीर. आतां दोतोर दीप, हांव तुमकां विचारपाक सोदतां, तुमी आतां सांगली हें सगळें आनी यू हॅव कोटेड एब्सोल्युटली करेक्टली. आनी आमचें योगदान खूब आसा ह्या स्टॅटिस्टिक्स ह्यो इम्प्रूव करपाक वगैरे. पूण तरी पूण आमकां जनरल सोसायटी आज एक वेगळे एंगलान पळयता. म्हणजे बेनिफिशियरी अशें म्हणून हें करनात, पूण ते एक वेगळ्या एंगलान पळयता. ते तुका कितें दिसता की अशें कित्या लागून जाता आसतलें? म्हाका दिसता एक रिजन म्हणजे तांकां खुबशे फॅक्ट्स खबर आसनात. इग्नोरन्स किंवा डॉक्टर कितल्या प्रमाणान सोसायटी खातीर वावुरता तितलेय तांच्या लक्षांत सगळ्यांच्या येना. दुसरें कितें जालां, आतां इतले वर्सां प्रॅक्टीस करून तुवें बी 40 वर्सां वयर प्रॅक्टीस करता, म्हजीय 45 वर्सां सुमार प्रॅक्टीस करता. आमी खूब चेंजीस पळयल्या, डॉक्टरां भितर पळयल्या आनी पेशंटा भितर तर चडूच चेंजीस पळयल्या. बरोबर बरोबर बरोबर. तर डॉक्टरांच्या खातीर पेशंट बदलल्या काय पेशंट बदलल्या म्हणून डॉक्टर बदलल्या, हो $1,000,000 क्वेश्चन म्हणटा ते कोण आन्सर करूं शकचा ना. म्हज्या मतान कितें आसा की आमी एकच पॉयंट असो पळोवपाचो ना की डॉक्टर बदलल्या, ते सगळी सोसायटीच बदलल्या. जेन्ना पळय सगळी सोसायटी बदलल्या तेन्ना वी आर नॉट आयसोलेटेड. वी आर नॉट एन आयलंड विच इज नॉट एफेक्टेड बाय द जनरल फोर्सीस. आनी त्या खातीर कितें जाता की एक डॉक्टर जेन्ना पळय भायर सरता मेडिकल कॉलेजांतल्यान, तो पळयता दुसरे लोकांक, ताजे बरोबरची भुरगे कितली जोडटात, कितें आसा त्या प्रमाणे होय बी आपल्याली लायफस्टायल हें करपाक सोदता. सो दॅट ऑल्सो एफेक्ट्स इन अ वे जनरल मेंटॅलिटी ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल डॉक्टर इज वॉट इज अ पार्ट ऑफ द सोसायटी. पण म्हाका तरी दिसता की
चड बदल जालो 1989 काय अरावंड दॅट टायम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरांक लायलो. म्हणजे डॉक्टराक हें केलें 1986 म्हणजे डॉक्टर एक सर्वीस प्रोवायडर आनी पेशंट्स आर कन्झ्युमर अशें कितें करून ताणें उडयलें. करेक्ट. त्या खातीर खुबशे बदल जाले आनी पेशंटांक दिसलें कितें की कितेंय रॉंग जालें तें निग्लिजन्स म्हणून. म्हणजे पेशंटाचो असो समज जालो की कितेंय आपल्या सारको जालो ना हें डॉक्टराचें निग्लिजन्स. पण पेशंट इतलें विसरलो की प्रत्येक आजाराक, प्रत्येक इलनेसीक, प्रत्येक ऑपरेशनाक, एनी मेडिकल कंडिशन ताका इट हॅज इट्स ओन इनहरंट कॉम्प्लिकेशन्स वीच डॉक्टर्स कांट डू एनीथींग सो मेनी टायम्स. सो आमी पेशंटांक कावन्सील करूंक जाय की बाबा हें कॉम्प्लिकेशन, हें निग्लिजन्स न्हय. सो ही एक गजाल आमी कोणूय पेशंट हें करतना बरें कावन्सिलींग करचें पडटलें हाज्या फुडें. पूण दीप बाब, आमी हें कावन्सिलींग करून बसून तरी पण तांचे मनांतले डावट आसतात. आनी खूबदां हांवें पळयलां स्पेशली विथ व्हेरी डिफिकल्ट केसीस ऑल्सो की त्यो जेन्ना पळय मरतात आमच्या हातांत तर आमचेर खुबसो हल्लो जाता. आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिवेंट दॅट. आनी आमी स्पेशली जे पळय प्रायवेटींत आसतात आमकां कसलीच सपोर्ट नासता. एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत जो पळय डॉक्टर आसता त्या मनशाक खुबसो सपोर्ट आसता, इन्स्टिट्युशनाचो सपोर्ट आसता. आमकां कसलोच सपोर्ट नासता आनी त्या खातीर आमी सामके एकटे पडटात. त्या बद्दल तुजें हें कितें आसा? न्ही, हाज्या खातीर कितें जाता, डॉक्टर्स आर प्रॅक्टिसींग वॉट इज कॉल्ड एज डिफेन्सीव मेडिसीन. डिफेन्सीव मेडिसीन म्हणजे कितें की खंयचेंय कंडिशन घेवन पेशंट आयलो, समजा सादो चॅस्ट पेन म्हणून आयलो, चॅस्ट पेन येतकच इट कॅन बी फक्त एक्सरसायज करतना कितें मसल दुखावलो किंवा कितें मार लागलो किंवा खेळटना कितें जालें, ऑर अदर हँड इट कॅन बी एनीथींग रिलेटेड टू कार्डियाक एलिमेंट्स किंवा हार्टाचो कितेंय इफेक्ट. अशा वेळार कितें जाता डॉक्टराक की अरे हाका चॅस्ट दुखता न्ही, फाल्यां हाका हार्ट एटॅक आयलो, तो म्हणटलो तुवें आपल्याक पळयलोच ना आनी आपल्याक ट्रिटमेंट केलो ना म्हणून आपल्याक हार्ट एटॅक आयलो. आतां हार्ट एटॅक आसा की ना पळयतलो, ताजी इन्वेस्टिगेशन करतलो जाल्यार ती सगळीं भयंकर एक्सपेन्सीव इन्वेस्टिगेशनां. ती सगळीं नॉर्मल आयली. पेशंट कितें म्हणटा, अरे ओगीच ताणें इतलें आपलें हें केलें मरे, इन्वेस्टिगेशनां केलीं मरे, इतलें कित्याक करूंक जाय आशिल्लें. मागीर सांगलें आपल्याक मसल पेन म्हणून आनी आपूण 2 गुळयो घेवन सारको जालो. सो ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो दोनूय वटेन आनी वतात. तातूंत आनी एक हांव एड करपाक सोदतां की जेन्ना पळय आमी सुरवात केली प्रॅक्टीस, आतां दीप बाब तुमी एक 4-5 वर्सां पयलींच केली आसतली म्हज्या परस, पूण जेन्ना पळय हांव 1982 हांवें प्रॅक्टीस सुरू केल्या तेन्ना आमचे कडेन कांयच नाशिल्लें. म्हणजे हांव मडगांव जेन्ना पळय प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना फक्त एक रेडियोलॉजिस्ट आसतालो, ताका तो सिंपल प्रोसिजर्स लायक एक्सरे चॅस्ट किंवा एक्सरे स्कल इतलो काडपाक शकतालो. तेन्ना अल्ट्रासावंड नाशिल्लें, CT स्कॅन नाशिल्लें. पॅथॉलॉजी पसून जी पळय आसा ती सामकी बेजीक लेवलाचेर आसताली आनी आमकां एक 2-2 CC काडून ताजें इन्वेस्टिगेशन करपाक धाड म्हूण सांगताले. आनी नवजात जे पळय बालक बी आसता तांचे 2-2 CC काडपाक शक्यच नाशिल्लें आमकां. त्या खातीर आमी अशें समहाव बाय हूक ऑर क्रूक आमी कशी करून ते तांकां बरें केलें. पूण सद्याक तशी ना. सद्याक यू हॅव गॉट एवरीथींग. तुजे कडेन तुका जाय तेन्ना MRI करपाक मेळटा, MRI विथ कॉन्ट्रास्ट करपाक मेळटा आनी कसल्योय टेस्टी तुज्यान आतां खंय हाडूंक मेळटात, जेनेटीक टेस्टींग. बट ओन्ली प्रॉब्लम इज की द कॉस्ट ऑफ दीज टेस्ट आर व्हेरी हाय बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज हाय अँड मोस्ट ऑफ दीस इक्विपमेंट इज आमगेल्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत आसतात. आनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर देर टू मेक प्रॉफीट. दे आर नॉट नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन न्ही. हें डॉक्टर BC रॉय बी हांणी पळय काम केलां तें नॉन प्रॉफीट हें करून केल्लें. पूण सद्याचे काळांत हे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बी पळय आसात ते प्रत्येक वस्तूची
पयशांची हाजेर वतात. पयशे म्हणजे तांची कितें आसा पळय, एवरेज रेवन्यू पर ऑक्युपायड बेड म्हण आरपॉब ते उलयतात पळय हाजेर टीव्हीचेर बी जेन्ना पळय उलयतात तेन्ना अशें दिसता की सामान्य पेशंट पळय आसता तो एक कमॉडिटी अशी धरून ते उलयतात. ते अशें पळयनात की त्या हाका हार्ट एटॅक आयलो म्हण. ते एवरेज आपूण कितले तुजे कडल्यान मॅक्झिमम पयशे काडूंक शकता त्या हाजेर तांची हें आसता. आनी तांणी द होल सिस्टम अशी ही केल्ली आसता की डॉक्टर आमी फक्त पार्ट ऑफ द सिस्टम म्हणून उरतात की आमी डिसिजन घेवंक शकनात. तुमी कितें म्हणटात ताजेर? नाही हाज्या बद्दल डावट ना, पण ॲट द सेम टायम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल किंवा एनी हॉस्पिटल गव्हर्मेंट कांयच सपोर्ट दिना. वॉटर इज चार्ज एट कमर्शियल रेट, इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज एट कमर्शियल रेट, पोल्युशन कंट्रोल आनी कितें आपले सॅनिटेशन आनी हें तें करून तांकां ओवरहेड्स भयंकर दिता. ना इफ गव्हर्मेंट एंड सोसायटी एक्सपेक्ट्स की कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांनी आमकां कमी पयशे घेवचे म्हणून, गव्हर्मेंट शूड सी दॅट दे आर गिवन लेस इतले टॅक्सीस न लायता तांकां सगळे कमर्शियल हॉटेला भशेन लावचें पडटा. हय. सो वेन एवर हॉटेलांत तूं कोणी गेलो, रुमाचे 10,000 आसले जाल्यार 10,000 दिता शुक्र, पण त्या हातून तें हॉटेल चलता. हॉस्पिटलाक जर तूं कमी रेट लायलो, हॉस्पिटल शूड नॉट बी अफेक्टेड. नंबर 2, जेन्ना प्रत्येक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इज इन्वेस्टिंग इन क्रोर्स, तर तांकां ताजे रिटर्न तांणी मागले म्हणून तातूंत कांय अबनॉर्मल ना. जो कोण 200 कोटी 400 कोटी घालता ताका रिटर्न मेळ्ळ्या शिवाय तो फुडें डेवलप जायना. बरें, आतांचे इक्विपमेंट जे आसा तांकां इयरली कॉन्ट्रॅक्ट, एवरी 5 years एवरी 10 years न्यू अपग्रेड करचो पडटा. ताजी तयारी करूंक जाय कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांक. हाजोय विचार कोण करिनात. हांव अशें म्हणना की लोकांक कमी करचें, डेफिनेटली कमी करचें, पण आज जो दीस आसा पेशंटूच आमचे कडेन येता, दोतोर हो पळय MRI काडला, पळय रिपोर्ट पळय, नाजाल्यार दोतोर म्हाका दिसता हांवें गुगलाचेर पळयलां म्हाका कण्याक कॅन्सर जाला म्हणून, तो आनीक कितें घेवन येता. सो पेशंटाचे बी इन्कम वाडला, इकॉनॉमी सुदारल्या. आनी आय वूड नॉट ब्लेम हॉस्पिटल्स बिकॉज गव्हर्मेंट इज नॉट सपोर्टींग देम. फाल्यां समजा एका हॉस्पिटलान लिने काडलो कॉस्टिंग मोर दॅन 25 crores, दुसरे आसा गव्हर्मेंट आपलो हाडटा. ऑन द कॉन्ट्ररी दे शूड से दॅट बाबा तुमी हाडला न्ही, आमचे पेशंट तुमी इतले ह्या रेटीन करा. आतां दीन दयाल स्कीम केल्या तशें तुमी करा. So they should not be competing with private sector. On the contrary, they should be complementing private sector. बरोबर. So that is another issue. हांव एक धाकटेशें हॉस्पिटल चलयतां आनी म्हाकाय बी हांव सहमत आसा तुमी जे पळय कितें म्हणटा ताजेर. आनी दिसान दीस हें वाडत चल्लां. कॉस्ट पळय आसा तो सगळे वटेन वाडत चल्ला. लायसन्सींग ताजेंय बी वाडलां, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वाडला, वॉटर कॉस्ट वाडला. आतां सॅलरीज आफ्टर कोवीड स्पेशली इतली इन्फ्लेशन जाल्ले कारणान सॅलरीज स्ट्रक्चर आमी टोटली रिवायज करची पडलां. आनी हे सगळे कॉस्टा लागून आमी बी चार्ज चड करपाक पडटा, नाजाल्यार आमच्यांनी तें शक्य जायना. सो हो इश्यू पळय आसा तो कितल्या पेशंटांक खबर आसा? तितल्या पेशंटांक खबर आसना. तो म्हणटा हॉस्पिटल म्हणजे फ्री. आनी हाजो कारण आमच्या पयलींच्यान गव्हर्मेंटान लोकांक संवय केल्ली आसता की हेल्थ कॅर म्हणजे फ्री मेळूंक जाय. इवन आतां आयुश्मान भारत केलां, व्हेरी गूड, पण तूं जर इंट्रिकसी तेजे पळोवची, दे आर नॉट प्रॅक्टिकल. इंट्रिकसीज आर नॉट प्रॅक्टिकल. दीन दयाल व्हेरी गूड स्कीम, बट सो मेनी इंट्रिकसीज आर नॉट इन प्लेस, नॉट इन ऑर्डर. बरोबर. सो फ्री मेडिसीन दिवंकूच जाय अशें ना. सेकंडली चडशे लोक म्हणटा हॉस्पिटलान पयशे चड काडले, पण तूं जाणा आतां मेडिसीन कॉस्ट कितलो वाडला तो? मेडिसीन कॉस्ट इज इन्क्रिजींग डे बाय डे. खूबच वाडला. म्हणजे जी आमी पयलीं IV ड्रीप सुरू करताना 100 रुपया पुरो जाताले, आतां 1,00,000 to 1,500 रुपया लागता तीच ड्रीप सुरू करपाक. सो हातून हॉस्पिटलूय पयशे कांय ना, डॉक्टरूय पयशे कांय ना, पयशे वता फार्मा इंडस्ट्रीक. सो ही गजाली तुमी पेशंटांक समजावपा जाय. लॉट ऑफ कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ. पण हें कोणी समजावपाचें? म्हणजे नाही आतां
तुम्ही म्हणलं खरें आनी इट इज करेक्ट की पेशंट शूड बी इन्फॉर्म. पूण कशें करून आमी समजावपाचें की प्रत्येक पेशंट आयला ताका आमच्यांनी सांगूं जाय न्ही कितें लिनन इतली पडटा आनी लिनन साफ करपाक आनी कितें पडटा तें एक मनशान आपल्या हाणें समजिकायेन हें करचें पडटलें. आनी दिसान दीस कितें जाता नवी नवी दुयेंसां येता. नाव कोवीड आयलें, सगळें डेमोग्राफी ऑर स्टायल ऑफ वर्किंग ऑफ हॉस्पिटल चेंज जालें. आयसोलेशन आयलें, सेपरेट PPE सूट्स आयले आनी प्रत्येकदां कोण कोण गायडलायन्स दिता. आतां नॅको गायडलायन येता तुका, तूं प्रत्येक पेशंटाचे सगळे व्हायरल मार्केट केल्या शिवाय ऑपरेशन थिएटरान वचूंक मेळना. बरोबर. किंवा केन्ना केन्ना तांकां तें केल्या शिवाय एडमीट करूंक जायना. दॅट इज ऑल्सो कॉस्टिंग मनी न्ही. एक दुयेंसां तुमी म्हणटा तशी HIV येतकीर हे सगळे मार्कर सुरू जाले. आतां कोवीड येतकीर हे PPE आनी हे ती किट्स. तो ऑल दीस थिंग्स अल्टिमेटली आर पूट ऑन द पेशंट. हे सगळे आमी करतात ते आमी स्वताच्या बोल्सान घालनात, ते पेशंटाचेर घालतात. करेक्ट. सो त्या खातीर हे प्रॉब्लेम जाता. आतां दुसरी गजाल उलोवपाची म्हणजे पेशंटाचो एक दुसरो कशें म्हणू तुका हांव आवटलूक एक आसता की डॉक्टरान भरपूर पयशे करचे न्हय. आतां हो पॉयंट कित्याक म्हणटा हांव, फेमस सर्जन्स आसा कार्डियाक सर्जन, तो आतां एका सर्जरीक समजा 15 लाख 20 लाख घेता. ताजेर खूब कमेंट्स आसता. विजावीज एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्टान फक्त उबो रावपाक, इवन केस पोस्टपोन जाल्ली आसा, तो 25 लाख घेता आनी तो इज एप्रिसिएटेड. हांगा एक दोतोर तुजें हार्ट परत दिता, हार्ट लायफ दिता परत, ताणें पयशे घेतल्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसता आनी एडवोकेट फक्त 5 मिनटां थंय सुप्रीम कोर्टान तोंड दाखयता आनी तो ताजे डबल फी घेता. तेन्ना एकटोय मनीस उलयना, उलट त्या एडवोकेटांक एप्रिसिएट करता. आतां हो खंयचो न्याय? ना, हातूंत भितर म्हाका दिसता म्हणजे तुमी म्हजे कडेन यू कॅन अग्री टू डिसएग्री विथ मी, यू कॅन से, पूण हार्ट एटॅक म्हणटा कोणाकय येवपाक शकता आनी तो अल्टिमेटली त्याच कार्डियक सर्जना म्हऱ्या वता. वेरेज कोण एक मोठे लॉयर पळय आसा तो it is not necessary that you go to a very big lawyer. If you are an ordinary person, probably you don't need that big lawyer. Yeah, big lawyers are hired by mine owners and things like that. So here what happens is की एक चार्टर्ड अकाउंटंट म्हण किंवा एक लॉयर म्हण ते एक अप्पर एंड ऑफ द सोसायटीक चड गरज पडटात. वेरएज डॉक्टर म्हणटा लोअर एंड ऑल्सो ही हॅज टू लूक आफ्टर. त्या खातीर हें म्हजे कोतान की हें डिस्क्रिपन्सी जाता. या सो अशा वेळा सपोज कोणूय जावं तातूंत मोठो जावं ल्हान जावं, इफ यू वॉन्ट्स टू गो टू एक्स सर्जन, ही चार्जीस वाय अमावंट, ही इज गॉन ऑन हिज ओन चॉयस न्ही. येस येस, वेरी ट्रू. ही नोज वॉट इज हिज फी. वेरी ट्रू. स्टील ही गोज, बट देन देर आर कमेंट्स. येस. सो अशें जावंक जायना न्ही. आनी एक प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. तें तुमची आतां तुवें ऑलरेडी मेन्शन केलां अबावट दीस मेडिको लिगल. तर ह्या मेडिको लिगल हाजे बद्दल तुमचें कितें हें आसा, म्हणजे आमी कितें आमचो दृश्टिकोन कसो करून बदलपाचो हाजे बद्दल? कित्याक आमकां आतां खूब भंय दिसपाक लागला ट्रीट करपाक पेशंटाक. तर तुमचें मत कितें आसा, हें कशें करून आमी हें करचें म्हण? अनफॉर्च्युनेटली हे मेडिकल लिगल इश्यूज खूब वाडल्या, दिसान दीस वाडत आसा. आनी तातूंत एक म्हणजे हांव ब्लेम करता सोशल मिडिया, TV मिडिया ऑर दीस चॅनल ज्या जाग्यार हांव हांगा बसलां, ऑर न्यूज पेपर्स. हे आपले TRP काय कितें वाडोवपाक कितें रिपोर्टींग करतात. कोणूय खंयच्याय हॉस्पिटलान जर एक्सपायर जालो तर पयले हें येता की ड्यू टू निग्लिजन्स पेशंट एक्सपायर्ड. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे पेशंटचा मृत्यू. आतां हे न्यूज म्हणजे काल मेला आनी आज तांकां कळटा की तें निग्लिजंट जालें म्हणून त्याच रातचें. केन्ना केन्ना डॉक्टरांकूय खबर आसा ते डेथ कित्यान जाली ती. आनी हे रिपोर्टर्स, एडिटर्स आनी सोशल मिडियावाले सरळ बरोवन सोडटात की डॉक्टराचे हलगर्जी प्रमाणान मृत्यू.
तर हें हलगर्जीपणां कोणें डिफायन करप? एडिटरान करप, रिपोर्टरान करप, काय पुलिसांनी करप? अनलेस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या शिवाय किंवा प्रत्येक गोष्टीची शहानिशा केल्या शिवाय अशे रिपोर्ट्स किंवा अशें हे न्यूजपेपरान येवपाक जायना. आनी हो रूल आसा आमचो, तुमचो कितें प्रेस कंट्रोलाचोय बी हय, होच हें आसा. रायट रायट. पण नॉर्मली कोण फॉलो करना, स्पेशली सोशल मिडिया जातकीर आनी तांच्यांनी कांय हेंच करना. प्रेस एटलिस्ट हॅज गॉट समथींग, यू नो, दे आर बाउंड टू सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट सोशल मिडिया इज नो रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट अकाउंटेबल. एब्सोल्युटली नॉट अकाउंट. आनी मजा म्हणजे न्ही, तूं वॉट्सॅप वाचता न्ही, ताजेर डेट आसना केन्नाची न्यूज ती, ऑथेंटिसिटी काय आसना. मागीर तुवें कितें कसलो फॅक्ट चॅक म्हणून करचो पडटा. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की प्रेस एंड सोशल मिडिया शूड बी बिहेव व्हेरी रिस्पॉन्सिबली. तांणी लक्षांत दवरपा जाय की आमी आतां कंज्युमर हातूंत भितर आयल्यात सिन्स 1986. आनी तें आतां एक्टूय बी मॉडिफाय केलां वीच गोज अगेन्स्ट अस एक्चुली. दुसरें म्हणटा तें आमी क्रिमिनल लायबिलिटी आसा आमकां. मदीं तांणी सांगलें की क्रिमिनल लायबिलिटी काडली म्हणून, पूण ती खरी काडूना. इनफॅक्ट दे हॅव मेड इट मोर स्ट्रिंजंट. प्लस आमकां वी कॅन बी प्रॉसिक्युटेड बाय आवर मेडिकल कावन्सील अँड यू नो मेडिको लिगल टीम. अशी 5 तरेनी आमकां त्रास जावपाक शकता. एक पेशंट आमचेर 5 डिफरंट केसीस घालपाक शकता. तर एक पेशंट अशी 5 पेशंटान जर तूं 5 केसीस घाले आमचेर, आनी आमकां आनी दुसऱ्यांनी काय करपाचें ना. मेडिकल प्रॅक्टीस एक्चुली सोडपाची आनी फक्त लॉयरांनी हें घेवन बसपाचें, अशी परिस्थिती आसा. तर हाजे बद्दल गव्हर्मेंटान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय काडपा जाय की आमचेर सामकेंच वक्रदृश्टी दवरपा जायना. पण म्हाका दिसता जशी सोसायटी आमची सुदारता, जशी आमचे चड सोसायटीची मूल्यां सुदारता, तशें तें हळू कमी जावपाक जाय. पण हे आतां पळोवंक गेल्यार ती इनफॅक्ट आय वूड से की जशी पळय सोसायटी चड सोफिस्टिकेटेड जाता तितली ह्यो केसीस वाडत आसात सद्या तरी. वाडत आसा. हय. वाडत. आनी आतां नवीन ज्यो पळय वस्तू येतल्यो लायक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणया. पयरूच हांवें एक पोस्टाचेर पळयलें की एक बायल येता आनी सांगता की सद्या तुमचें प्रिस्क्रिप्शन तुमचे कडेन जर तूं हाता आसा जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो खंयचे तरी तो मॉडेल आसा तातूंत ते घालात आनी तो तुका एक्झॅक्ट सांगतलो की ही गुळयेची कितें बऱ्या पडटा, हाजी कितली सायड इफेक्ट्स आसात, हें अमकें आसा, अमकें ब्ला ब्ला ब्ला. आतां जर तूं फुडें रावन तुवें जर तूं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचें सगळें हें टायप्ड हाडलें आनी म्हाका प्रश्न विचारले, मे बी आय वील फेल 1 or 2 out of these 100 क्वेश्चन्स. हांव 45 वर्सां जाली प्रॅक्टीसेत आसा, पूण आय वील फेल बिकॉज दॅट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आफ्टर ऑल इज अल्टिमेटली आर्टिफिशियल मेड बाय अ नॅचरल ह्युमन बींग. आनी ताणें केल्लें आसता आनी ताणें दवरिल्लें आसता तागेले हातूं भितर, मॉडेलां भितर, लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणटा ते. आनी आमच्यो मरे हे येवन सगळे गुगल डॉक्टर्स येतात आनी ते आमकां अशे तरेन प्रश्न विचारतात आनी इतले डिफिकल्ट दिसान दीस प्रश्न विचारतात की आमची दांडी पडटा. एक गोश्ट वाडत गेला इतलें खरें. कित्याक आतां जर हांव सगळ्या पेशंटांक पयलींच विचारता, तूं बाबा डॉक्टर गुगलाचें कन्सल्टेशन केलां काय ना? केलां जाल्यार ताणें कितें सांगलां? हें सांगलां. ट्रिटमेंट कितें? हो सांगला. सो तूं तो कित्याक करना? मागीर तो म्हणटा ना ना दोतोर तुमीच आमकां सांगपा जाय आनी गुगल बी आपूण उडयता म्हण क्वेश्चन. सो अशें खूब जावपाक लागलां आनी इट इज नॉट गूड फॉर द पेशंट. सो दुसरें तांकां हांव अशेंय सांगता की आतां हे गुगल आनी तुमी सगळें जाल्ल्या कारणान आमकां जर्नल बी वाचचें पडना, तुमचे कडल्यान आमी खुबशी नॉलेज घेता म्हणून अशें जालां खरें. आनी दुसरो एक म्हाका पॉयंट हायलायट करूंक जाय. कोविडच्या टायमार डॉक्टरांनी खूब सॅक्रिफायस केलां, फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केलां, फॅमिलीज सॅक्रिफायस केल्या. ते हॉस्पिटलान वचून इन्फेक्शन घेवन घरा येवन बायल भुरग्यांक आनी आवय बापायक दिताले, ती सीक पडटाली. फूल इंडिया भर
1500 परस चड म्हणजे 1,500 परस चड डॉक्टर्स कोविडान एक्सपायर जाल्ले आसा आनी तितल्याच डॉक्टर्सांक फुडें इलनेसीस जाल्या, लंग्स गेल्या आनी कितें गेलां. सो जवळ जवळ म्हज्या प्रमाणे 1,500 ते 2,500 डॉक्टर्स हॅव बीन अफेक्टेड आफ्टर कोवीड. इतले बरें. नेक्स्ट वॅक्सिना एडमिनिस्ट्रेशन, कावन्सिलींग सगळें डॉक्टरांनीच केलां. तरी आसतना म्हाका अशें दिसता की सोसायटीन डॉक्टरांक किंवा मेडिकल प्रोफेशनाक इतले एप्रिशिएट करूंक ना किंवा इतले तांकां मान दिवंक ना. डॉक्टर्सां बरोबर हांव नर्सींग निग्लेक्ट करना. नर्सींनी भयंकर त्रास काडला, खूब प्रॉब्लेम जाले नर्सिंगूय बी. सो हांव अशें कितें म्हणटा, आय एम नॉट कंपेरींग, पण जेन्ना कारगिल वॉराचे मार्टिर्सचे मेमोरियल नॅशनल लेवलचेर जावंक शकता, डॉक्टरांचें कित्याक जायना नॅशनल लेवलचेर एक मेमोरियल इन युअर न्यू लोकसभा ऑर इन द स्वतंत्र पथ ऑर वॉटेवर. ही गोश्ट म्हज्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटानूय आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय हाजेर विचार डेफिनेटली करूंक जाय. आनी एक जशें स्वातंत्र्य सैनिकाचें मेमोरियल केलां तशें डॉक्टरांचें एक मेमोरियल करूंकूच जाय बाय ऑल मिन्स. बरोबर बरोबर. आतां इतले आमी उलयल्यात, हाजे फुडें कितें तुमकां कितें बिफोर कन्क्लुडींग? बिफोर कन्क्लुडींग म्हणजे आय टेल यू, हे जो टॉपीक आसा ताजेर वरांच्या वरां उलोवपाक शकतात आनी नेवर एंडींग टॉपीक कसो हो चालू उरता. आमी आतां तुमच्या समोर बसून बरेचशे प्रश्न जे मेडिकल प्रोफेशन आनी पेशंट्स आनी सोसायटी हांकां रेलेवंट आसात हाजेर आमी थोडीशी डिस्कशनां केल्या. पण अशेच खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमी तुमच्या समोर येवन परत म्हऱ्यान बसून डिस्कस करूं शकता. आनी तुमी आमकां सगळ्यांक हें डिस्कशन आयकलें आनी तुमचो रिस्पॉन्सूय आमकां जाय. इतलें म्हणून हांव डॉक्टर दीप भंडारे तुमकां थँक्स म्हणून हें सेशन कॉन्क्लूड करता.